हाचे दिसाचे प्रेस कॉन्फरन्स म्हजे बरोबर आसा म्हजो इश्ट नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विजय बिके, तेच परी म्हजे सावथाचे दोनूय वायस प्रेसिडेंट बाब दीपक करगटे आनी हेमंत डिसोजा. हे प्रेस कॉन्फरन्स फक्त हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आप इज ए बी टीम ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट. तुम्ही चड आसतले उंचाय तेंपार जेन्ना इलेक्शनाक काँग्रेसीक चड सपोर्ट आसा तिंगा आप कॅन्डिडेट फीट करता आनी फक्त दे वॉन्ट टू डिवायड द वोट ऑफ द काँग्रेस पार्टी. कित्याक जे आमचे सेक्युलर वोट आसात थंयसर ते आमचे वोट डिवायड करून घालतात आनी कितें जरी तर कितें प्रॉब्लेम जाल्यार ते काँग्रेसीचेर पयले तेंची टिका आसता. तुम्ही पळयला आसतले एक 2 दीस फाटी आमचे ओपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामतीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक त्यांनी उलयलो की गठबंधन आमी हें करतले. तेणे डिसिजन घेवंक ना की काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पार्टी. वी हॅव पार्टी प्रेसिडेंट, वी हॅव 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इन गोवा, we have central leaders who will decide on the alliance with anybody, and there is lot of time regarding the to make the alliance, not so far. He has told me whatever he wanted to tell here, and we have full faith in Digambar Kamath because for the last 26 years he is the MLA of Margao who has become the chief minister of Goa. And we have full faith in him that he will do good for the party. Recently, my president, Girish Chodalkar, also said, we are going for 2022 election and we have to strengthen the hands of each and every congressman. Because of this, AAP has been little bit become here and there, and they are making all false allegations on Congress party. I want to tell AAP, Congress party is not for sale. Congress party is a national party and Congress party is 125 years old party and that party is not for sale. If we want that our party has to grow, and we will see that in 2022 Congress party will come back to the power with all the support of all our congressmen. पहिले सुवातेर आमच्या पार्टीचो जो ऑपोजिशन लीडर आहा तेचेर आमचो फेथ आहा, पार्टी प्रेसिडेंटाचेर आमकां फेथ आहा, काँग्रेस नॅशनल पार्टीचेर आमकां फेथ आहा आनी काँग्रेसचे जे असंख्य वर्कर्स आहा, ब्लॉक धरा, आमचे कार्यकर्ते धरा, महिला, यूथ काँग्रेस हेंचेर आमकां फेथ आहा, स्टुडंटच्या वतीन आमकां फेथ आहा. कारण ह्या ज्या संकटाच्या हेचेर घडयेर जो कोणी आवाज उठयला जाल्यार फक्त काँग्रेसीन आवाज उठयल्लो आसा आनी त्या खातीर बीजेपी आनी जे बारीक बारीक पक्ष आहात जे केन्ना लोकांक केन्ना पावोंकूच ना, लोकांच्या संकटाचेर केन्ना पावोंक ना, ते आयज खंय तरी जागे जाल्यार काँग्रेस सेल म्हणून सांगता. काँग्रेस पार्टी 125 इयर्स इंडिपेंडन्सच्या पयलीं पासून पार्टी आसा आनी ह्या पार्टीन प्रत्येक लोकांक, प्रत्येक जनतेक खबर आहा की ह्या पार्टीन ह्या गोंयकारांक तशेंच देशाक कितें ना कितें दिल्लें आसा. त्या खातीर आयज देश आमचो उबो आसा. त्या खातीर ह्या बीजेपीन आप असल्या पार्टीन आपले खंयच्या जे डिपॉझिट जप्त जाल्यात तेचेर लक्ष घालचें आनी जी पी टीम तेंच्यांनी बीजेपी वांगडा कंबायन केला. कारण तुमकां खबर आसा की बीजेपी एक सारकी भियल्ली आसा आनी त्या खातीर तेंचेच लिडर तेंकां हे करपाक आमी भियोंक ना. आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला आनी आमच्या पार्टी कामाक लागलेली आसा. आमचे सगळे ब्लॉक कामाक लागला, आमचे आंदोलनां चालू आसा, सगळे आमचे कामाक लागला. आमकां खंय फरक पडपाक ना. तेन्ना आमी हेच्या फुडें जनतेच्या हेचेर आमी रावतले आनी आमकां पूर्ण विश्वास आहा ह्या जनतेक की आमकां फुडलो सरकार हो काँग्रेसचो आसतलो.